मोगाचेनो जेसूच्या कष्टा मरणाच्या दिसा आयच्या देवस्तुतीन हजर जावंक जमल्या तुमकां मोगाचो येवकार मागता. आयचो दीस सगळ्या देवस्तुती वर्सांतलो विशेष म्हत्वाचो दीस. आज सगळी पवित्र सभा जेसूच्या कष्टा आनी कुर्साच्या मरणाचो उगडास करता. आयचो दीस वर्त्या दुखाचो. सगळ्या संवसारार आज मिसाचें बलिदान ना. ताबेर्नॅकलाची पेट उक्ती दवरल्या. आल्तारीर लुकटानांत, वातिनांत, फुलांनांत गांठी आनी कांपिण्यो मावन पडल्यात. जेसूच्या कष्टा आनी मरणा वरवीं आमकां बाचावी लाभल्या. आमच्या सडवणेचो हो गूट जेसूच्या मरणा दिसा मौनपणी नियाळची आमी आयच्या ह्या अर्थबरी सेरेमनीन भक्तीपणी वांटो घेवया आनी आत्मीक फायदो जोडया. आज सगळे पवित्र सभेंत मिसाचें बलिदान ना तरी पवित्र सभा आमची माता तिच्या भुरग्यांक आत्मीक पोशण हे परी दिता. आयचे देवस्तुतेंत 4 भाग आसात. पयलो भाग देवाच्या उतराची रीत. दुसरो भाग संभ्रमीक प्रार्थना. तिसरो भाग कुर्साचो नमस्कार आनी चवथो भाग क्रिस्त प्रसाद. आज प्रावेश गीत ना. आतां प्रधान याजक वेदी सरशी येवन आल्तारी मुखार जेजू क्रिस्ताच्या मरणाचो संकेत जावन साश्टांग सरपडून उपरांत जमत प्रार्थना करतात. हे वेळी आमी उबी रावया आनी सोम्याचें मरण भक्तीपणी नियाळया. देवा आमच्या बापा, तुवें अगणित खणवळेन संवसारान धाडलेल्या तुझ्या पुता जेजून आपल्या रक्तान पास्काचो गूड स्थापून दवरलो. तुझे खणवळे सोडास दवरून आमकां तुज्या साकरां पवित्र कर आनी सदां काळ राख आनी सांबाळ. जोची येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आतां सेरेमनीचो पयलो भाग देवाच्या शब्दाचो संभ्रम. देवाच्या शब्दाची परगटणी आनी जेजूच्या कश्टा मरणाचो नियाळ करतेली हांव.
इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. पळया, म्हजो सेवाक सुफल जातलो, तो वर्त जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशे जायतो लोक ताका पळोवन थटक जातलो. तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचे रूपच नातले. तशे जायत्या राष्ट्रांक तो विजमीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड दांपोवन रावतले. कित्याक केदींच सांगूंक ना ते तांकां पळोवंक मेळटले आनी केदींच आयकूंक ना ते तांकां कळीत जातले. आमी आयकलां ते कोण सत्मांदीत. सर्वेस्पराचो बावळो कोणाक उगडापो जाला. ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झाडा भाशेन वाडलो, सुके करडे बुंयतेल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर घालीशी करूंक ताका सुरूपाई नातली, आकर्शण नातले. आमची काळजां ताचेशी वाडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली, कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो, दुखीचो मनीस तो, कश्ट सोसून अणभव आसलेलो. जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपर्वा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो, ख्यास्त भोगून आसलो. देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या, पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो. आमच्या पातकांक लागून तो चिड्डलो. ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. आमी सगळीं शेलया भाशेन शिमटून गेल्ल्या. हर एकल्यान आपआपली वाट धरिल्ली, पूण आम्हा समेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्ठुरायन चलयलो तरी तो कालतो जालो, ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरता तसले शेलये परी, लोवंत आसतल्या मुखार ओगोस रावतल्या बकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचे जबरदस्ती केल्ली, फर्माण मारलें आनी ताका धरून व्हेलो, पूण ताची गत कोणाक पडून गेली. जियेतल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवांक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतले फटकिरे उतर केदींच भायर सरोंक ना. तरी नश्टा मनशा सवे ताका एक फंड दिलो, ग्रेस्ता सवे एक समाधी केली. कश्टा दगद्यांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपले जिवीत पातकांचे फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. हाचे उद्देशी सर्वेस्पराची कुशी सफल जातली. हे वळवले सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपले जाणवाये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतलो. तांच्या अपराधांक भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशा मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारा मदें तो लूट वांटतलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे आधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो तासो कसो ताका देखलो. जायत्यांच्या पथकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या पासत ताणें विनंती केली. देवाचे उतर हे देवाचे ओड उपकार. बापा तुझ्या हातात म्हजो आत्मो ओपून दिता. बापा तुझ्या हातात म्हजो आत्मो ओपून दिता. सर्वेस्परा
हांव तुजो असरो घेता म्हाका कितें लजेक घाली नाका तूं नितीवन देखून म्हाका सांबाळड तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा म्हज्या विश्वासी देवा बापा तुझ्या हातात म्हजो आत्मो ओपून दिता म्हज्या दुस्मनाच्या इजा उपद्रांक लागून म्हजी शेजारी म्हाका केणटा म्हज्या वळखीच्यान म्हजी बिरान दिसता वाटेर म्हजी सावळी देखलेली पुर्यान कुस्मान चलता मेल्ल्यान दाखल जाल्ले बरी म्हजो उगडास कोणच काडिना फुटकर मडके परी म्हाका कोनशाक उडयला बापा तुझ्या हातात म्हजो आत्मो ओपून दिता बापा तुझ्या हातात म्हजो आत्मो ओपून दिता हेब्रेवां बरयल्या पत्रांतले वसा भावा भयणीनो तर आमी उसरता तो बवर ती सांबाळया कित्याक आमकां आसा श्रेश्ठ याजक सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत आनी तो कांय आमच्या अस्कतकाये विशीं कानवाळय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्ही आमचे बरीच सांगतिनी कश्ट संकश्ट बगलो तसलो तरी ताणें पता केले ना तर घरच्या कथांच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाचे कृपे शिंयासनाक लागीं सरया जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटूंक शकतल्या लागीं पोप घाल आनी दुकां घडोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो ताच्या मनकुळ्यांक काळपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपले सुशिल्ल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्ण कयेच्या शिकाराक ताणें उबारताच ताचें उतर पाळटल्या सुमेसांक सस्नाच्या तारणाचें कारण तो जालो देवाचें उतर हें देवाचें उडोवकार क्रिस्त आमचे पासून मरण पर्यंत पुसाचे मरण पर्यंत काल तो जालो त्या पासून देवान ताका अतिभूत सुबारला आनी दिला ताका ते नाव नावाप्रसोते क्रिस्त आमचे पासून मरण पर्यंत क्रुसाचे मरण पर्यंत काल तो जालो सांजुवां प्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टांची कथा ते वेळी जेजू आपल्या शिसां सवय भायर सोन गेलो केद्रोन व्हळा पलतडी थंयसर आसलो एक मळो आनी तो आनी ताचे शिस त्या मळ्यांत रिगले
ताका पराधीन करचो जुदासी ती सुवात जाणा आसलो कित्याक जेजू आनी ताचे शिस साबार पावटी थंयसर मेळटाले देखून जुदास एक शिपायचे सैन आनी प्रधान याजकांनी आनी फारिसेवांनी धाडलेल्या नौकरांक घेवन आनी दिवे सुडी आनी हात्यारां काण घेवन थंयसर आयलो तोवर जेजू आपणाचेर येवंक आसचें सर जाणा आसून मुखार गेलो आनी तांचे लागीं विसारी लागलो कोणाक सोदता तुमी तांणी जबाब दिली जेजू नाजारेना जेजून तांकां सांगलें हांव सुतो ताका पराधीन करचो जुदासीर तांच्या सांगाता आसलो हांव सुतो म्हूण ताणें तांकां सांगलें ते फाटीं सरले आनी धरणीक आपटाले परतून ताणें तांकां सवाल केले कोणाक सोदता तुमी ते सांगा लागले जेजू नाजारेना जेजून तांकां जबाब दिली हांव सोमून हांवें तुमकां सांगलें म्हाका जर तुमी सोदतात तांकां वचूंक सोडा अशें पूण जावंक आसलें ताणें म्हणलें तें उतर तुवें म्हाका दिलेल्या पैकी कोणाकच हांवें होगडावंक ना सिमोन पेद्रू लागीं तलवार आसली ताणें ती भायर काडली आनी प्रधान याजकाच्या साकराक मारलो आनी कापलो ताचो उजवो कान त्या साकराचें नांव मार पूण जेजून पेद्रूक सांगलें तुजी तलवार पोत्यान घाल म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली खास हांवें पियेना एगी तितल्यार त्या सैनान आनी सैनाधिपतीन आनी जुदेवांच्या नौकरांनी जेजूक धरलो आनी ताका बांदलो आनी वेलो ताका पयलो अन्नासा लागीं अन्ना जावन आसलो मांव कैफासाचो आनी कैफास जावन आसलेलो त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक कैफासान जुदेवांक ती आलोचन दिल्ली बरें म्हूण एका मनशान परजे पासत मरचें सिमोन पेद्रू आनी ताचे आनीक शिस जेजू फाटल्यान वेताले तो आनीक शिस याजकांच्या वळखीचो आनी जेजू सांगाता तोय श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणांत रेगलो पूण पेद्रू भायर दरवट्या लागीं उबो आसलो श्रेश्ठ याजकाच्या वळखीचो तो दुसरो शिस भायर गेलो आनी दरवट्या करणी कडेन उलोवन पेद्रूक भितर हाडून आयलो तो ती दरवट्या कर्ण पेद्रूक म्हणाली तुय काय या मनशाच्या शिसा पैकी एकलो की पेद्रून जबाब दिली हांव न्हय हिव खातालें देखून साकोर आनी नौकर एका आखट्या लागीं उबे आसले आनी देग घेताले पेद्रूय तांच्या सांगाता उबो रावन देग घेतलो श्रेश्ठ याजकान ताच्या शिसां विशांत आनी ताच्या शिकोवणे विशांत जेजू लागीं विचार केलो जेजून ताका जबाब दिली हांव संवसारा मुखार परगट उलयलां
सोमेस्त जुदेव संगता मेळचे कडेन सिनगोगांत आनी देवळांत हांवें सदां शिकयलां खुटान हांव कसलें उलोवंक ना मोचे लागीं कित्याक विचारताय हांव कितें उलयलां तें आयकल्ल्या कडेन विचार हांवें कितें सांगलां तें जाणा इतलें ताणें म्हणलेंच लागीं आसल्या एका नौकारान जेजूक एक तापाड दिलें आनी म्हळें अशें की तुवें जाप दिवची श्रेष्ठ ह्या जाका जेजून ताका जबाब दिली हांव जर चुकोन उलयलो म्हजी चूक रुजू करून दी पूण सारकें हांव उलयलो जाल्यार कित्याक म्हाका मारताय आनी अन्नासाक ताका बांदून श्रेष्ठ याजका कैफासा कडेन धाडलो अशें आसता सिमोन पेद्रू उबो आसलो आनी देग घेतालो आनी ताच्या लागीं ते म्हणा लागले तूं त्या शिशा पैकी एकलो गी ताणें ना करून म्हळें हांव न्हय श्रेष्ठ याजकाच्या नौकारा भितरलो एकलो पेद्रून कान कातरल्यात सोयरो ताच्या लागीं म्हणा लागलो तुका हांवें तांच्या सांगाता म्हळ्यान पडयलें न्हय गी पेद्रून परतून ना केलें आनी तेच घडये कोंब्यान साद घालो उपरांत तांणी जेजू कैफासांत अधिपतीच्या रावळेराक व्हेलो तो व्हड साकाळ आनी तांणी पास्क कैसर बस्ट जायना हे म्हणल्या खातीर रावळेरा भितर ते रिगोंक ना देखून पिलात तांकां मेळोंक भायर गेलो आनी विचारी लागलो ह्या मनशाचेर कितें फिर्याद हाडला तुमी तांणी ताका जबाब दिवन म्हळें तो अपराधी न्हय जाल्लो जाल्यार आमी ताका तुज्या आदीन करते ना आनी पिला तांकां सांगा लागलो तुमीच त्या कावरा आनी तुमच्या नियमशास्त्रा प्रकार ताची नीत करा तो व्हड जुदेव ताका सांगा लागले कोणाचो जीव काडूंक आमकां अधिकार ना खंयच्या जिन्साचें मरण आपूण मरतलो म्हूण जेजून म्हणलेलें उतर हे परिपूर्ण जालें उपरांत पिलात परतून रावळेरा भितर गेलो आनी जेजूक ताणें आपयलो आनी ताचे लागीं तो विचारी तुजो देवाचो रायगी जेजून जबाब दिली तुजे सखियेन तो म्हणटाय की वायरांनी म्हजे विशान सांगलां पिलातान जबाब दिली हांव जो देव कुळियो सोगी तुजे बर्जेन आनी प्रधान ह्या जाकांनी तुका म्हजे आधीन दिला कितें केलाय तुवें जबाब दिली जेजू म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार सुदैवांच्या हातान पडन अशें म्हजें नौका जुस्ते आसले पूण म्हजें राज
हांगातावन उपसारले न्हय आणि पिलात विसारी तर तू एक राय जेजून जबाब दिली तुवें मनशा बरीस हांव जावना साराय ह्या पासून हांव जल्मल्लों आनी ह्या पासून हांव संवसाराक आयलो सताक हांवें साक्ष दिवच्याक सतासो जावन नासलो प्रति एकलो म्हजो ताळो आयकता पिलातान ताका म्हळें सत म्हळ्यार कितें आणि तितले म्हणून सुदैवांक मेळोंक तो परत्यान भायर गेलो तांकां तो सांगा लागलो म्हाका ताचे ते कसले सापरात मेळना पूण पास्काच्या वेळार एकल्याक हांवें तुमकां सोडी जे म्हूण दस्तूर आसा तर सुदैवाच्या रायाक हांवें तुमकां सोडी जे म्हूण तुमची खुशी गी परतून सोमेस्तांनी बोबाट घाली हाका न्हय बाराबासाक सोड हो बाराबास जावन आसलेलो एक सोर उपरांत पिलातान जेजूक धरून ताका जरबान मारयलें आनी शिपायांनी एक कांट्याचो मुकुट विणलो आनी ताच्या मस्तकार सांजिलो आनी एक रक्तांबर शेलो ताणें ताचेर घालो आनी ताचे मुखार येवन ते म्हणटाले नामान सुदैवाच्या राया आनी ताका थापडां मारताले उपरांत पिलात परतून भायर गेलो आनी तांकां सांगा लागलो पळया तुमचे मुखार हांवें ताका भायर हाडला ताचे थंय कसलो सापडात म्हाका मेळना म्हूण तुमी जाणा जायचे आनी जेजू भायर आयलो आनी ताचेर आसलो तो कांट्याचो मुकुट आनी रक्तांबर शेलो आनी पिलात तांकां सांगा लागलो पळया या मनशा मुख्य याजकांनी आनी नौकरांनी ताका पळयलो तांणी बोबाट घाली कुर्साय ताका पिलात तांकां सांगा लागलो तुमीच ताका व्हरा आनी कुर्सार मारा म्हाका ताचे तेगी अपराध मेळना सुदैवांनी ताका जबाब दिली आमकां आमचे नियम आनी त्या नियमशास्त्र प्रकार ताणें मोडूंक जाय कित्याक आपूण देवाचो पूत म्हूण ताणें म्हळां हे आयकोन पिलात आनीकी भियेलो परतून तो रावळेरा भितर गेलो आनी जेजू कडेन विचारी लागलो तूं केन्सो पूण जेजून ताका जबाब दिली ना देखून पिलात ताका म्हणा लागलो मुजे लागीं तूं उलयनाय गी तुका कुर्सांवचें म्हाका पदवी आसा आनी तुका सोडूं की म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नेणाय गी जेजून ताका जबाब दिवन म्हळें वयर थावन तुका पदवी दिवं नातली जाल्यार म्हजे तुका कसलीच पदवी आसती ना ह्या खातीर म्हाका तुजे आदीन दिल्ल्याचे पाता चड व्हरते आनी तो बळटावन पिला ताका सोडूंक उपाय सोदतलो पूण सुदेव बोब घालीत आसले हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं सेजर आसो
इश्ट न्हय कित्याक कोण आपणाक सराय करता तो सजराचो विरोधी जाता. ही उतरां आयकोन पिलातान जेजूक भायर हाडलो आनी तो लितोत्रोस हेब्रे भाशेन गाबाता म्हणल्या सुवातेर नित्यासनाचेर बसलो. तो जावन आसलेलो दीस पास्कांच्या तयारा येसो आनी सुमार 2 आनी जेजूक जुदेवांक तो सांगा लागलो, पळया तुमच्या राया. पूण तांणी मारली बोबाट. काढता का कुर्सायता का. पिलात विसारी, तुमच्या राया कावे कुर्सांवचे गी. श्रेष्ठ याजकांनी दिली जबाब, ना आमकां राय बागार सेजार. तितल्यार ताणें जेजू कुर्सार मारच्या तांचे अधीन केलो आनी तांणी जेजूक घेतलो आनी ते ताका व्हरून गेले आनी व्हांवून आपलो कुरीस तो गेलो कट्टें दोंगर म्हूण अर्थ जावचे हेब्रे भाशेन गोलगोथा म्हणच्या सुवातेर. थंयसर तांणी ताका कुर्सार जोडलो आनी ताच्या सांगाता हेर दोगांक हेवशी एकल्याक तेवशी एकल्याक जेजू मोदेगा. आनी पिलातान एक कळवणी बरयली आनी ती कुर्साक लायली आनी अशें ती बरयलेली, जेजू नाजरेन जुदेवांचो राय. जेजू कुर्सायली सुवात शहरा लागींच आसली देखून ही कळवणी जायत्या जुदेवांनी वाचली. हेब्रेव, ग्रीक आनी लातीन भाशेन बरोवन आसली. त्या पासून जुदेवांचे प्रधान याजक पिलाताक सांगा लागले, जुदेवांचो राय म्हूण बरय नाका. बगर आपूण जुदेवांचो राय म्हूण तो म्हणटालो म्हूण बरय. पिलातान जबाब दिली, बरयला ते बरोवन जाला. शिपायांनी ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत काणगेली ताची वस्त्रां तासो दोगलो. वस्त्राचे तांणी 4 वांटे केले, एक शिपायाक एक वांटो. पूण ताच्या दगल्याक शिवण नासली, वयर तावन सकला पर्यंत एकच विणलल्यो. देखून एकामेकाक ते म्हणूंक लागले, तो आमी पिनसो नाका, तो कोणाक म्हूण सोडती घालया. पोरनो जाम कसलें पवित्र पुस्तक सांगता तें म्हजी वस्त्रां तांचे मदें तांणी वांटून घेतली आनी म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली. शिपायांनी निजायकी तशेंच केलें. जेजूच्या कुर्सा बगलेन उबी रावून आसली ताची माता आनी ताचे मातेची भयण क्लिओफासाची स्त्री मरी आनी मरी मागदलेन. थंयसर उबी आसल्या आपल्या मायेक आनी आपले मोकरच्या शिसांक पळोवन जेजून आपल्या मायेक म्हळें, स्त्रिये हो तुजो पूत. उपरांत ताणें शिसांक सांगलें, ही तुजी माता. आनी ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाचेर खाण गेली. उपरांत जेजून पवित्र पुस्तक पूर्ण जावचे पासत घडोवंक आसचें सर घडोवन जालें म्हूण जाणा जावन म्हळें.
म्हाका तान लागता. आंबट वायन भरलेलें एक आयदन थंयसर आसलें आनी ताणें एक दर्या आळमे त्या आंबट वायनांत बरें बुडोवन एका हिसोपाक बसोवन ताच्या वोंटाक धरलें. तो आंबट वायन पियेलोच जेजून म्हळें. संपतलें. आनी मस्ताक बघून ताणें प्राण केलो. तो तयार असो दीस जाल्ले वरवीं साबाताच्या दिसा कुडी खुर्सार उरनाये म्हणल्या खातीर, कित्याक तो जावन आसलेलो व्हरतो साबात तांचे पांय मोडूंक आनी तांकां काडून व्हरूंक जुदेव पिलाता लागीं राजा मागा लागले. देखून शिपाय आयले आनी तांच्या सांगाता खुर्सायल्या पयल्याचे आनी दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले. पूण जेजू सरसीन ते येता ते तो पयलो समोरान पावला तें पळोवन ताचे पांय तांणी मोडले ना. बागार शिपायां पैकी एकल्यान बालयेन ताचें कडवळ उक्तें केलें आनी तक्षण भायर सरलें रगात आनी उदक. आनी हें पळयल्ल्यानच ही साक्ष दिवची ताची साक्ष करी. आनी तुमी सतमानच्या पासो आपूण सत सांगलेलें सांगता म्हणलें न्ही जाय की तो जाणा ह्यो संगती घडोवन आयल्यो. पूण आमचे पासत पवित्र पुस्तकाची सांगणी ताचें एक हाड तुमी मोडचे ना. आनी परतून सांगता पवित्र पुस्तक तांणी तोपुल्याचेर ते दीस घालतेले. हाचे उपरांत आरेमातेसो जुजे जेजूचो एक शीस मात्र जुदेवांच्या बियान गुप्तपणी जेजूची कूड व्हरून पिलाता लागीं राजा मागा लागलो. पिलातान राजा दिली. देखून तो आयलो आनी जेजूची कूड ताणें काडून व्हेली. आनी निकोदेम पयले फावटी रातीचो जेजू लागीं गेल्लो तोय आयलो हाडून सुमार 100 रातलां तुकासो. सांगाता बशिल्लो रक्तांबळ आनी कांट्या कुबर तांणी जेजूची कूड काण गेली. आनी सुदेवांनी मातयेक पामच्या रिती प्रकार सुगंध द्रव्यांनी माखून साणी वस्तुरांनी घोट लायली. ताका खुर्सायल्ल्या सुवातेर आसलो एक मळो आनी तांतू येदोळपणाक दवरूंक नासलेली नवीस एक समाधी. जुदेवांचो थारायचो दीस तो जाल्ले निमती ती समाधी लागीं आसलेली देखून जेजूक तांणी तांतू दवरलो. मोगाच्यानो 1981 वर्सा 1981 मेच्या 13 तारीखेर फातिमा साहेबीचें फेस्त वातिकानांत पापसेबाच्या रावळेरा मुखार
हजारांनी लोक जमून आसलो. सांपेद्रूच्या चौक्यांत हजारांनी लोक पापसाहेबाच्या एका नदरेक एका दिश्ट घालच्या खातीर लोक राखून आसलो. संप्रदाया प्रमाणे पापसाहेब ओपन जिपार सगळ्या लोकां मदें भोंवून आसलेलो. भोंवून आसलेल्या वेळारच ताका गुळो घालो. पापसाहेब उबो रावले घडयत आनी एका याजकाच्या हातान पडलो. आनी पडटा आसतना पापसाहेबान म्हळें, म्हाका कित्याक? वाई मी रक्ताच्या वळ ताचें वळटालें. मोगाच्यान कश्ट येताना, पिडा येताना, मरण येताना, बेजाराय जाताना, कन जाताना आमी विचारचें एक सवाल आसा, म्हाका कित्याक? म्हाका कित्याक अशें जाता? आमकां कित्याक अशें जाता? आमच्या कुटुंबाक अशें कित्याक जाता? काजार जावन एक सोबीत जोडें भोव आपुरबायेन दीस सरतालें. हें तांचें 3ऱ्या वर्सा काजाराचें तांचें जिणी. तांकां आसलेलें एक सोबीत बाळ 5 म्हयन्याचें. ह्या संदर्भार त्या स्त्रियेक अचानक रितीन आस्पत्रेक हाडलो. आस्पत्र्यांत दाखल केलें. दीस धांवले आनी डाक्टरान म्हळें, ह्या स्त्रियेक थोडेच म्हयने उरल्यात. असल्या एका परिस्थितींत कॅन्सर पिडेंत ही स्त्री मरण पावली. काजार जावन 3 वर्सांनी. 5 वर्सांचें एक भुरगें. त्या तिचो घोव ह्या भुरग्याक खाण घेवन देवादीन जाल्ल्या आपल्या पतीने मुखार रडोवन म्हणटा, म्हाका कित्याक अशें? आमकां कित्याक अशें जालें? मोगाच्यान पवित्र पुस्तकांत ह्या सवालाक जावाब आसा. पवित्र पुस्तक ह्या सवालाक जाप दिता. बायबलाचो भोव सोबीत बूक म्हणजे एक आसा, तो आसा जोबाचो पुस्तक. ह्या जोबाच्या पुस्तकांत जोबाची भोव अपुरबायाची काणी आसा. एक फावटी जोब ताच्या ग्रिस्त मनीस ग्रिस्त मनशाची सकड संदर्भ आनी सवलत ताका आसुल्ल्यो. एक फावटी तो घरा आसतना एकलो साकर धांवून आयलो आनी म्हणालो, तुज्या बैलांक आनी गाडवांक सकडांक सोर्न व्हेलें म्हणून. हांव एकलो मात्र बाकी आसलो, धांवून आयलां. इल्लेशा वेळान आनी एकलो धांवून आयलो. तो म्हणालो, तुज्या सेवाकांक, तुज्या सर्वंटांक सकडांक जिवेशी मारलें. हांव एकलो मात उरलो तुका खबर दिवन. उपरांत आनी एकलो आयलो, तुज्या बकऱ्यांक, तुज्या गोरवांक सकडांक लगाड काडन वयरतान उजो पडोवन सकड लगाड काडून जालें. आकाशांत उजो पडलो. आनी उपरांत आनी एकलो धांवून येवन म्हणालो, तुजी करी वणटी आसात, दुस्मानांनी पुरा सोर्न व्हेली म्हणटात निमाणें. आनी एकलो धांवून येवन म्हणालो, तुजे सकड दुवो आनी पूत. अचानक रितीन ह्या भुमीच्या वरवीं, कॅटॉस्ट्रॉफी वरवीं, नैसर्गिक विपत्त वरवीं मरण पावली म्हणून खबर हाडून येता. जोब उठलो आनी केस पुरा तासले ताणें. केस तासले, गोबर आंगार घालन तो धरणीर सरपडलो. आनी तो कितें म्हणालो, विणगो हांव आवयच्या गर्भांत भायर सरिल्लो, विणगो जावन परतून हांव वेतलो. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें, सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. मोगाच्यान ह्या जॉबाक कश्टा फाटल्यान कश्ट येतात. चडावतर आमकां आमच्या जिवितांत पळयता आमी, आमच्या कुटुंबांत आमी पळयता, कश्ट येतना पटापट येतात. पटापट कश्ट. ह्या जॉबाक तशेंच इतले परा कश्ट आयले, हाचे वयर आनी कितें ताका कश्ट आयले, ताची कात करपूंक सुरू जाली. ताचें आंग सकड करपूंक सुरू जालें. कातीची पिडा ताका लागली. पळयत पुस्तक म्हणटा, खयल्याचो कुडको काडून तो गश्टीतालो खंय.
आनी असल्या एका परिस्थितींत ताची बायल ताका येवन म्हणाली, आनी की तूं कित्याक प्रामाणीक जावन आसाय, शिराप घाल देवाक, शिराप घाल देवाक, तुका इतले कश्ट आयल्यात आनी की तूं सरस्वराचें नांव सदैव जावं म्हणटाय. जोब म्हणटा, तूं एक मूर्ख स्त्री आहे, मूर्ख, तूं एक पिशे स्त्री आहे. कितें आमी देवातान बरें आमी जडलां जाल्यार कित्याक आमी देवातान वायट आमकां मेळिल्लें कित्याक आमी घेवन वचो म्हणून तो सांगता. तितलें मात्र न्हय, ताचे तेग इश्ट आसले. हे तेगा इश्टांनी येवन म्हळें, तुवें कांय भशा गुटाचें पाता केलां जायचें, हे गुटाचें पाता केल्ले बरी तुका हें परत घडलां जावंक पुरो म्हणाले ते. आनी जोब कितें म्हणालो गो तागी, हांव जल्मोकूच नासल्यार बरें आसलें म्हणून, म्हज्या आवयच्या गर्भांत किमसिल्यार बरें आसलें, हांव ह्या संवसाराक कित्याक आयलो म्हणलें ताणें सांगूंक सुरू केलें. आनी अशें ताच्या जिवितांत एक विशेश गजाल घडटा. तो देव ताचे कडेन उलयता. देव म्हणटा, जोबा हांगा ये, तूं हांवें ह्या सागोराचे गड घालतना तूं खंय आसलोय, तूं आसलोय दर्याचें उदक कितून येजे म्हणून गड घालतना तुका कळीत आसलें. सर्वेस्पर देवान हें केलां जाल्यार तुज्या जिवितांत तुवें घडलां जाल्यार तें देवाची समांडावळ. जेव म्हणालो, हांव हे पातकी म्हणालो, म्हजी सूख जाली देवा म्हणालो, हांवें अशें चिंतल्याक म्हजी सूख जाली. आनी अशें जोबाक ताच्या जिवितांत पयलेंच्या की चड संपत आनी ग्रेस्तकाय लाभली म्हणलें आमी पळयता. आमकां कश्ट कित्याक, इराराय कित्याक? जो आमच्या नव्या अध्यायांत एक वळी तावन आमकां वाचूंक मेळटा. एक फावटी जेजू ताच्या शिसा सांगाता चलोवन वेताना एक कुर्डो मनीस मार्गादेग एक मेळ्ळो. आनी तो व्हड ते शीस विचारतात, जेजू ह्या हो कुर्डो जाला न्ही गी, एक हो कुर्डो जावंक कोण कारण? ताचे आवय बापाय कारण गी? जेजू म्हणटा, ताचे आवय बापाय कारण न्हय. बगार तो कुर्डो जावंक पावला, देवाची महिमा उगडापे आमच्या खातीर तो कुर्डो जावंक पावला. आमचे सर कश्ट कंत बेजाराय हर एक दिसा एक नवो अध्याय आमच्या जिणेंत उक्ताड करूंक देवान हें पुरा घडोवंक नमी हारलां. 38 वर्सां तावन एकलो पिडेस्त आसलेलो आमी वाचलां जो आमच्या 5व्या अध्यायान 1 वळींतान 15 वळी पर्यंत. 38 वर्सां पर्यंत हो बरो जायनासलेलो. जेजूस थंय गेल्ल्या वेळार तो म्हणटा, म्हाका ह्या तेळ्यांत देवाची कोणी नात. तर जेजू म्हणटा, उठ आनी तुजें हांतरूण काणून वच. 38 वर्सां हो पिडेस्त आसलेलो. देवाची महिमा उगडापय करच्या खातीर जेजून ताका सांगलें, उठ आनी चल. मोगाच्यान आमचे सकडी कश्ट, इराराय, ही बेजाराय देवाची महिमा उगडापे करूंक म्हणलें आमी समजूंक प्रयत्न करया. हिटलरान 100 मिलियन जुदेवांक जिवेशी मारले म्हणून चरित्रेंत आमी वाचता. ह्या मोड्यांची रास, ह्या मोड्यांच्या राशींत थोडीं भुरगीं आसलीं. ह्या मोड्यांच्या राशींत एका भुरग्याच्या मुठी भितर एक कागद मेळ्ळें, एक ल्हानशी चीट मेळ्ळी. आनी ती चीट खंयची गे म्हळ्यार तातूंत अशें बरोवन नासलें. रोमांकारांक बरयलेलें पत्र 5वो अध्याय 3री वळ. कश्ट अनवरां सोंसणीकायेक वाट करतात. सोंसणीकाय आमची तिरासन पारखूंक पावता आनी तिरासन आमच्या बरवसाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणा. असलो बरवसो आमकां निराशे करिना, कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दारार वतला. मोगाच्यान हर एक कश्ट, पिडा, मरण, निराश, बेजाराय आमी म्हणटा ए पिरियड ऑफ फॉर्मेशन, आमच्या तरबेतीचो एक वेळ. देव आमकां हाच्या मारिफात एक विशेष तरबेती आमकां करता म्हणलें आमी समजूंक प्रयत्न करचें. कोरोना पिडा आयली. 2 वर्सां भर सगळ्या संवसारार ही कोरोना पिडा लागली. हातूंत कितें आमी शिकल्या? कितलें बरेंपण आमी शिकल्या संवसारार.
लोक भियेलो पळय, लोक कांगाल जालो पळय, सगळे सकड इगोर्ज्यो, सकड मशिद्यो आनी सकड गुरुद्वारा, सकड देवळां सकड दामपुरल्या वेळार आमच्या घरां उक्तीं जालीं. आमच्या घरांत आसचीं आमची भाव भयणी पयस आसचीं सकड गांवांक आयलीं, सांगाता रावलीं, एकवटान रावलीं, मोगान रावलीं, संतोशान रावलीं. एकूट मासो एकवट सडलो म्हणलें आमी समजवता. गत आदार नासलेल्यांक लोकांनी आसलेल्या लोकांनी किट्ट वांटले, काणां वांटलीं. आमी सकड बाबाव म्हणून एकामेकाक समजून घेतलीं. देखून कश्ट आमच्या तरबेतीचो एक वांटो म्हणल्याक ही एक भोव आपुरबायेची साक्ष म्हणलें आमी समजून घेवया. सांत पेद्रूचें पयलें पत्र 1 अध्याय 6 वळी अशी सांगता. हाचे खातीर आमी संतोश पावया. आतां थोड्या काळाक तरावळ कश्ट आमकां सोसूंक मेळत जाल्यारय कितें जालें? फुटाक घाल्ल्या भांगारा सरशीं, भांगारा बरीं आमचें हें नश्वर जिवीत तें परजळोवंक एक कारण आसा म्हणलें हांगासर आमकां समजता. सांत जाकोबाच्या पत्रांत 1 अध्यायांत 2 आनी 4 वळींत आमकां वाचूंक मेळटा. नाना तरांचे कश्ट आमचे वयर आयिल्ल्या वेळार ते बागस म्हूण आमी लेखीचे. तुमचो भावार्थ पारकिल्ल्या वरवीं तुमचें तें तिरासान उपजता म्हूण तुमी जाणात. तिरासानेच्या पावंड्यार पावल्यार तुमी जाणटी आनी शेगुणी जातल्या. तर कश्टां वरवीं आमी कितें जाता? जाणटी जाता, शेगुणी जाता. हें सांत जाकोबाच्या पत्रांत भोव आपुरबायेन सांगिल्लें आसा. आनी सांत मार्कूच्या वांजेलांत 15व्या अध्यायांत आमकां अशें वाचूंक मेळटा. जेजून कुर्सार मुकळोन आसतना तो म्हणालो, येलोय येलोय लामा साबक्तानी, म्हज्या देवा कित्याक म्हाका तुवें सांडलाय. आनी एका रितीन सांगचें जाल्यार म्हाका कित्याक एकल्याक सोडलाय, म्हाका कित्याक मात्र कश्ट म्हणल्यार चिंतपाती आसूंक पुरो. मोगाचे न्हू जेजू की आखलास भोगल्ले कश्टा वेळार. जेजू की सगळ्यांनी सांडून घाला म्हणलें भोगल्लें. तरी निमाणे पर्यंत कुर्साचे निमाणे हंत पर्यंत तो तीर रावलो, घट्ट रावलो. आनी ताचो आत्मो ताणें बापाक वपसून दिलो. बापा, म्हजो आत्मो तुज्या अधीन हांव करता, तो म्हणा लागलो. बापसाहेब गुळो घालतना तोय म्हणालो, म्हाका कित्याक? पूण 1990 इसवेन 10 वर्सां उपरांत ताका गुळो घालून 10 वर्सां उपरांत ताका ताचो घाल्लो गुळो काडून आनीक मेच्या 13 तारखेर फातिमे सायबिणीच्या फेस्ता दिसा ताका गुळो घाल्लो. आनीक 10 वर्सां उपरांत फातिमे सायबिणीच्या फेस्ताक तो गुळो व्हरून फातिमाक वेता आनी सायबिणीच्या कुरोवाक दवरता. आनी तो कितें म्हणटा? कश्ट बेजाराय हे सक्कडी आसा तरी तो म्हणटा आपणें त्या आली आगाखानाक बोक्षाणें दिलां, बक्षितां ताका. कित्या पुरबायाचीं उतरां. तशेंच मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत आमी समजून घेवया. जोब पात्रियार्काक इतले कश्ट आयले तरी ताचे पयलेंच्या जिविताच्या की चड बरें जालें ताचें जिवीत. कित्याक देवाचेर ताणें पातयणी दवरली. ताच्या कश्टांच्या वेळार बाबार्थ ताणें तीर करून दवरलो. तर मोगाचें न्हू आज आमी म्हणटा शुभ शुक्रवार, गूड फ्रायडे, बरो दीस, बरो शुक्रार आमकां सगळ्यांक बरो जमचो दीस. आमकां सगळ्यांक देवान बरें करचो, बरें आमच्या जिवितांत वंपून बरोवन हालोवन दिवचो हो एक दीस. आज आमची मनां आनी काळजां आमच्या सर्गीच्या बापा सरची उबारया. आमचे कश्ट बेजाराय थोड्यांक बगोवंक पुरो हांव कित्याक आश्रांत आसा, हांव कित्याक म्हजी आवय बापाय कित्याक येनात, म्हजी भाव भयणी कित्याक येनात, कितलींशीं वर्सां जालीं म्हाका कोणी पळोवंक येनात. तशेंच भोगचें सगळ्यांक म्हाका कित्याक जेजू की भोगलें तेंच म्हाका कित्याक असले कश्ट, असली निराश, असले बांदपास.
हे सगळी आमी आज जेजू सरचें व्हरया. खुर्साक पळोवन दिंबी घालून आमी मागया. आज आमी दिंबी घालून मागल्यार मात्र आमकां कळचें. तो आमकां शिकयता आमी पातयेणेन रावूंक, दृढपण रावूंक, आमी सोंसणीकायेन रावूंक, आमी नितळ मनान रावूंक तो आमकां शिकयता. तर मोगाच्यान ती कृपा सुम्या कडेन आमी मागया. आयचो दीस सार्वत्रिक सोडवणेचो दीस. सोम्या जेजून संवसाराच्या एकवटा पासत बापा लागीं प्रार्थना केल्लें पवित्र पुस्तकांत आयकोंक मेळटा. क्रिस्ताचो प्रतिनिधी जावन आसचो याजाक पवित्र सभे पासत संवसारांतल्या सर मनशां पासत तशेंच विविध गरजां पासत मागणी भेटयता. ह्या मागण्यांनी आमी भक्तीन वांटो घेवया. आम्ही समय उबी रावया. मागया आमी पवित्र सभे पासत. प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाच्या पवित्र सभे पासत प्रार्थुया. आख्या प्रितमेचेर आमच्या पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा आनी आमी आमच्या सर्गींच्या बापाक थमन आसतना वाखणच्याक ताणें आमची जीण सवस्कायेन राखची आनी आमचीं काळजां आनी मोना समाधान करची. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फोव कर म्हण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागया. मौनपणी आमी मागचें. सर्व पदवेदार सस्नाच्या देवा, जेजू सवें सगळ्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उगडापी केली. आख्या पितोमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेक भावार्थान सदांतीर करून दवर आनी तुजे काकुळतीन सांबाळ. ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आता मागया आमी पापा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पासत धर्मदूतांच्या वर्गांत आख्या पवित्र सभेचो बापय आनी गवळी जावंक देवान ताका विंचून काडला. ही बरादीक जबाबदारी विश्वासीपणी सांबाळूंक आनी जेजूच्या कुशे प्रमाणे देवाच्या परजा चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी म्हण आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं मागया. अगणित जाणवयाचे आनी सर्व बलिश्ट देवा, बागेवन पेद्रूचेर आनी ताचे फाटल्या नेतल्याचेर हर एकल्या बागेवन बापाचेर आख्या पवित्र सभेची बरादीक जबाबदारी तुवें तारून दवरल्याय. आमच्या बागेवन बापान आपल्या जाणवयाच्या उतरांनी परजळीक देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णाचे वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या तारवाचेर उपरासलेल्या वादळा मदें धैर्यादीक थांडेल्या बरी धीरायेन सुकान धरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगळे आपल्या शेळयांक राखून आनी चलोवंक आनी तांचे पासून मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुझ्या पवित्रत्म्याच्या उजवाडांनी धैर्यान तांकां बर म्हण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पवित्र सभेच्या सगळ्या वर्गां पासत मागया आमी सर्व धर्म मनियाऱ्यांच्या वर्गां आनी भावार्थ्यां पासत पीटर पॉल सल्डाना आमच्या गवळी बापाक आनी समेस्त धर्माध्यक्षांक, याजकांक, प्रधान सेवकांक आनी सर्व धर्म मनियाऱ्यांक सगळ्या भावार्थ्यां बराबर राख आनी सांबाळ म्हण बापा लागीं मागया.
सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, तुझ्या पवित्रत्म्यावर बीन जेजूची आखी गुडार्थ कूडून तू पवित्र करताय, सलयताय आणि वाढयताय. हे गुडार्थ कुडीच्या सांध्यापासून म्हणजे आम्हा समेस्तापासून आम्ही मागणे करता ते तू दयेन ऐक. आमच्या जण एकल्याच्या पोण्याप्रमाणे तुझी साखरी विश्वासीपणान करूंक आमकां कृपा दी. जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावर वे. आमेन. ख्रिस्ती धर्माच्या नव्या शिसांपासून आता मागया आम्ही आमच्या ख्रिस्ती धर्माच्या नव्या शिसांपासून भावार्थाची सथा मनांत आणि काळजांत घेवंक तांकां आयतीं कर मन आनी पवित्र स्नाना वरवीं तांची सर्व पातकां भोगसून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक तांकां एकवटाय म्हणून आमच्या दयाळ बापा लागीं मागया. सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, तुझे पवित्र सभेक सदांच नवी भुरगीं दिवन तिका तूं फळां बरीत करताय. पवित्र स्नान घेवन तयार जाल्ले आमच्या नव्या शिसांचे गिन्यान उजवाडाय आनी तांचो भावार्थ सडय आनी पवित्र स्नानाचे जरीन नवो जल्म दी म्हणून तांकां तुजी आपणायलेली भुरगीं कर म्हूण आमी मागता. जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावर वे. आमेन. ख्रिस्ती परचेच्या एकवटापासून मागया आमी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचेर भावार्थ दवरतात त्या आमच्या सर्व भाव भयणी पासून काळजान आनी करनेन सत सोदूंक तांकां कृपा दी म्हण आनी आमचे संगता तांकांय सगळ्यांक आपल्या एकच पवित्र सभेंत एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागया. सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळताय. तुज्या पुताच्या इंडाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटलेल्या सोमेस्तांचो एकवट एकाच अखंड भावार्थान पिती मोगान तीर्खर. जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावर वे. आमेन. जुदेवांपासून आता मागुया आमी आमच्या जुदेव भाव भयणी पासून देवाची विंचलेली परजा जावन तांणी सर्व परजां मदें देवाचें उतर पयलें आयकल्लें आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडोवंक आनी करार केल्ल्या देवाचें विश्वासीपण वळखून ताका विश्वासी रावंक आनी ताच्यो बसवण्यो संपूर्णयेन भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्वेस्परा ससनाच्या देवा, अब्रामाक आनी ताचे संततीक तुवें बसयल्ल्यो केल्यो देखून विश्वासान आमी तुका हें प्रार्थन करता. पूर्वीं तुवें तुजी करून घेतलेले परचेक बसयलेल्या सडवंदराक वळखून आनी तांचे वरवीं बसयलेलें दायज बगूंक पावय.
ये मागणे दयेन ऐकून घे तुझ्या पुता जेजूचे नव्हे. आमेन. जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरिनात तांचे पासत मागया आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सडवंदार म्हणून वळखून घेनात तांचेय पासत देवान नेमलेल्या एकाच सडवंदराक मानून घेवंक आनी सडवणेची वाट धरूंक पवित्रत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हण बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदर आणि ससनाच्या देवा, संसारांत स्वप्नातलो लोक अजून जेजूचेर बावर्त दवरिनात. तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक उरपादी आनी सताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय. तुका वळखूंक तुज्या दैवीक जिविताचे गूढ संपूर्णयेन समजून घेवंक आमची ताण वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खरी साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां मागया आमी देवाचेर भावार्थ दवरिनात तांचे पासत. आतां मागया आमी देवाक वळखनात त्या मनशां पासत खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद्द जिव्या देवाशें पावोवंक तांकां कृपा दी म्हण आमच्या कणवळ्या बापा लागीं मागया. सर्व पदवेदर आणि ससनाच्या देवा, सोमेस्त मनशाने तुका त्रेगान सोदून आणि तू मेळ्ळो म्हणटा दोशी जावं सगळ्या मनशाक तुवें रचलाय. क्रिस्ती लोकाच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखूं आनी अशें सगळ्या अडखळ्यांचे जैत व्हरून तुजेशी येवं तांकां कृपा दी. हे परी तुझ्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या सुमेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादोशी कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. राज कारभाऱ्यां पासत मागया आमी हर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यां पासत देवाच्या कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भाशेन सर्व देशांनी खरी स्वतंत्राय आनी शांती आसचे खातीर तांची मोनां उजवाडाय आनी तांच्यो कुश्यो घट कर म्हण बापा लागीं मागया. सर्व पदवेदर आणि ससनाच्या देवा, सर्व मनशाची काळजां आनी सर्व लोकांचे हक्क तुज्या हातांत आसात. हर एका देशाच्या राजकारभाराचे दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांच्या राजकारभाऱ्यांक देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसूं. सर्व वाठारांनी गांवचे सुदारण जावं आनी सोमेस्तांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक सत्य हक्क मेळूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. तरातरांच्या वायटाक सांपडलेल्या पासत आतां मागुया आमी तरातरांच्या वायटाक सांपडलेल्या पासत मनशाची मोनां सगळ्या आस्तातांतली निवार म्हण पातक्यांक देवसराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हण
सर्व तरांच्यो सांगली आनी बांदपास मोडून उडय म्हण भुकेल्ल्यांक खाण जेवण पिडेस्तांक भलायकी आनी कैद्यांक सुडका दी म्हण पयणाऱ्यांक वाटेर राख म्हण परदेशांक आपापल्या मायगांवांत आनी मोरणाच्या तनीर आसल्ल्यांक सर्गाराजांत पावय म्हण आमच्या बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा दुखेस्तांची तूं बुजवून कश्टल्यांची तूं गठाय सर्व तरांच्या कष्टां विज्ञानी तुका उलो मारतेल्यांच्या मागण्या खांदी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव अशें तुजे दयेळेची खणवळ्या बापाची काळजाची गोडसाण साकून बुजवून आनी संतोष ती बगूंक पावूं जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. कुरीस जावन आसा गुर्त सडवणेचो ताळी आयतारा तावन येदोळ पोरयान ओसरान रवडलेलो कुरीस आतां याजाक उक्त करता. याजाक कुरीस उक्त करतना आबळे रुकाट कुर्साचे आनी ताचेर उमकळलेलो संवसाराचो सडवंदार म्हणटना येया नमस्कार करुया म्हूण जाप दिवया. अशी आमी सडवणेच्या मिस्तेरान प्रवेश जाता म्हणलें गमनान दवरया. कुरीस उक्त करतास कुमगाराक येवचे बरी सर्वांनी पुरशांवार येवन कुर्साक नमान करचो. आपले रुकाड कुर्साचे ताचेर उमकाळ्ळो संवसाराचो सडवंदा येया नमस्कार करुया. आपले रुकाड कुर्साचे ताचेर उमकाळ्ळो संवसाराचो सडवंदा येया नमस्कार करुया. आपले रुकाड कुर्साचे ताचेर उमकाळ्ळो संवसाराचो सडवंदा येया नमस्कार करुया.
आतां कुमगार आयिल्ले बरीच मदल्यान लायन करन येवचें आनी कुर्साचो मोग घेवचो. जेजू सोम्या मुझ्या बावा कूड सारकी त्या उकाळता कश तुझे कशे पर्या करू कशी दिवं तुका साथ कशी दिवं तुका साथ जेजू सोम्या मुझ्या बाबा सारकी त्या उकाळता कश तुझे कशे पर्याद करू कशी दिवं तुका साथ कशी दिवं तुका साथ. Birmot muji tu putap birmot bawaci tuja केतना कष्टांताच्या सहाय तो करताय तो वळसा करताय तो माका तो वळसाय करताय तो माका सोम्या मुझ्या बाबा सारकी त्या काढता कश तुझे कशे पर्याद करू कशी दिवं तुका साथ कशी दिवं तुका साथ. निरापराधी माका कुडसाड जोडलो तरी ताका हांवें बोगसिला बोगशिया काळजांत एकामेकाक मुजे करेसीस तुमी जाया मुझे करेसीस तुमी जावच्या जेजू सोम्या मुझ्या बाबा कूड सारकी त्या काढता कश तुझे कशे पर्याद करू कशी दिवं तुका साथ कशी दिवं तुका साथ. आयच्या देवस्तुतीचो निमाणो भाग क्रिस्त प्रसादाची रीत.
आता यासाक विशेवाच्या आल्तारार दवरलो पवित्र साक्रामेंत हाण वेदीसरशी येतलो. उपरांत सोम्यान शिकयले मागणे सर्व सांगाता म्हणून क्रिस्त प्रसाद वांटून आयतो जातलो. ह्या वक्ता भक्तीपोणी क्रिस्त प्रसाद सेवंक आमी आयती जावया. सर्व उभे राहूया. आमच्या सडबंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राजम खायूं, तुझी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशानत रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक सरस्वती पद आनी महिमा तुजी ससुच आसना. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुबाकी. सुम्यातून सुतरेंचे म्हाका फोवना, पूण सौत्रांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कोट तुझ्या हातांत आत्मो मोसो सितांव. तुझ्या हातांत जीव मोजो दिता. मोरूंक जाय आमकां सामी जावच्या तुझे परी. तुझ्या हातांत मोग आमचो दिता. मुझ्या देवा, मुझ्या देवा, कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका कळवळ्याच्या दोमसा ताळा. हुलपोणवेच्या दोन फार वेळा मोगाळ एकल्या भूताक तुझ्या विसरूंक तुझे मोन फुटवाता. तुझ्या हातांत आत्मो मोजो होपसितांव.
तुझ्या हातात जीव मोजो दिता मोरूंक जाय आमकां सामी जावच्याक तुजे बरी तुझ्या हातान मोग आमचो दिता उभे राहूया प्रार्थव्य सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या बागेबंद मरणाने पुन्हा जीवनपणा वरवीं आम्हा मनशांक तुवें नव्यान तुवें जिवीत दिलें कणवळायेन तुवें आमकां दिल्लें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची साल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर आमच्या बापा तुझ्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून तुझे पर्यंताच्या मरणाचो भक्तीपणे उडास केला तर तिचेर सुबामपणे तुजो आशीर्वाद पडून तिका तुझे बक्षाने फावो जाव आनी बुजवण मेळूं तिचो भावार्थ वाडत वचूं आनी सर्गींच्या मार्गान तिरपणान चलून ससनाची सुक्ती भोगूंक पावूं हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. गाळ भाव बहिणो हांगासर आयची सेरेमनी सोंपता मौनपणी आमच्या घरांनी आमी पाठी वेचें.